भावां भयणीनो, ह्या वर्सा आमची नातालांची परब दुसरेच तरेची जावची आसा म्हूण आमी जाणाव. कोविड-19 लागून आमचो नातालांचो समारंभ पालवलोलो कसो दिसत म्हूण आमचे मदलीं घडये जायतीं भियेल्यांत. पूण क्रिस्त जयंतीचो परजोळ सगळे तरेचो काळोख आनी अंधार सोंपयता तसलो परजोळ. नातालांचो परजोळ केदींच सोरोना आनी सदांच तोखता तसलो परजोळ. खरें म्हळ्यार कोविड-19 म्हाका दिसता आमकां एक भांगाराची संदी घेवन आयला. आमची क्रिस्त जयंती आमी अदिकूच ओसळपणान आनी प्रमाणान समारंभूंक, चड मोल नासलेलो भायलो गणगण कुशीन धरून आनी आमचीं मनां आनी काळजां जरुरीच्या वस्तूंचेर वो एसेन्शियल आसात त्या वस्तूंचेर आमी दवरूंक म्हणजे दुसऱ्यांची, भोव करून समाजान कुशीक दवरलेल्यांची खऱ्या मनान सेवा करूंक. इश्टानो, आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी कोविडाक सांपडून कोश्टवतलीं मनशां आमकां दिसती पडटात. ह्या वायटाक सांपडून अजून ते भाशेन कोश्ट काडटात तसलीं जायतीं मनशां आसात. ह्या मारेकार विश्व संकटाक लागून लाखांनी लोकांन आपल्या उदारपसणाचो वावर सोडून दिवचो पडलो. तीं आतां आपलें पोट भरचे खातीर वळवळटात. हजारांनी आनी लाखांनी जायत्यांचीं घरचीं आनी फामिलीचो गिरास जोडटलीं कोविडाक लागून मरून गेल्यात. एकाच कुटुंबाचे वांगडी एकामेका कडचे पयस शेवटून पडल्यात. शिकप्यांचें शिकप घुसपागोंदळाक सांपडलां. जाणट्यांच्या घरांनी भेट करतलीं मनशां उणीं जावन त्या जाणट्यांक बाबड्यांक अदिकूय एकसुरपण सोंसूंक पडटा. हो सगलो कोश्टवतलो लोक बेतलेमाचो बाळूक जेजू कसो आमचे मुखार उबो रावला आनी आमच्या जिवितान एक जागो मागता. भयणी भावांनो, आमी असल्या संस्थेल्या आमच्या भावां भयणींक वेंग वयल्या बगोर आनी तांचें दूख आमचें दूख केल्या शिवाय खरीं नातालां उत्पन्न जावचींच ना. तर हेंच करूंक आमी वावरुया आनी आमच्या जिवितान त्या पयल्या क्रिस्त जयंतीची खुशालकाय, शांती आनी मोग आपणावया. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत नातालांची परब आवंडेता.